Page 14, A28, Sorvesparacha Mana. Sorvesparacha Mana. Nave Gidrotsun Kaya. Amche Katir Otsoria. Tane Korun Takoilya. Sorvesparacha Mana. Sondo Sanengi Kaita. Sorvesparacha Mana. Sondo Sanengi Kaita. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव. जी कोण यूट्यूबाचेर आमच्या मिसान वांटूक येतात तांकांय मायमोगाचो योगकार. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात. आनी आतां आमी इंतेसां आमच्या मिसान धाडया. जुलिया आंतोनेत कार्दोज आपलो जल्माचो दीस सोमरमता आनी देवाक दिनवासता. तेच भाशेन लुसी सांतोस, आन्ना ग्रासियास कांदिदा कोलासो आनी फुलजेन्सियो जेजू गोंयकार तांचे बर्थडे सेलेब्रेट करतात. आनी 49th वेडिंग एनिवर्सरी ही आन्ना ग्रासियास कांदिदा ती आपले म्हणून तूं काजाराचो दीस मनयतात. अमान्सियो रोजारियो बरेटो ताच्या ओतम्या पासत. आनी फादर डॉक्टर एडविन अलेक्सियो अलेलुया दिनीज ऑफ सांत आंतोनियो तो कार्मेलीत गोंयचो आमचो मेर्सेचो. फाल्यां ताचो जल्माचो दीस. आयज जल्माचो दीस पूण फाल्यां ताचो ऑर्डिनाचो दीस. तो 30 आनी 6 वर्सां पॉन्टिफिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ तेरेझियानम रोम ताणें प्रोफेसर म्हणून काडलेली आसा. तर आमी ताच्या जल्माच्या दिसा आनी मरणाच्या दिसा आमी ताचो उगडास करया आनी हे भाशेन देवाक आर्गां दिवया. तर ही सगळीं इंतेसां मनांत दवरून आतां मिसांत वांटूक घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. भयणीनो आनी भावनो, देवान आमचे पासत भरपूर केलेले आसा आनी करीत आसा. पयले सुवातेर ताच्या नांवांत आमी जियेता. तर जितले पाटी आमी ताच्या नांवां सरशिल्लीं पयस गेल्या तितले पाटी आमी चुकल्या, वायट करूंक लागल्या, वायट उलोवंक लागल्या. हें सगळें बोगसणें आमी आतां मागया, सगळ्यांनी हात जोडया आनी काळजान थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव. Amen. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकृत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकृत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकृत कोर. मोहिमा देवाक कुसर्गी आनी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पोदेदाद देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकळूत कोर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत क्रिस्ता एकलोच तूं पवित
eklos tu Iswor, eklos tu Pormeswor. Amen. मागुया, देवा सोमेस्तांच्या बापा, देसा देसांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे झोरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच स्थिर बावड सांबाळून आनी आमच्या कोन्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जिये शिकोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. दोर दुंताच्या इतिहासावेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालो तो मनीस पेद्रू जुवांचे पाड सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगळो लोक तांचे वाटेन सालोमानाच्या मेळ्ळल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकां पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाच्या विशीं कित्याक अजाप जाता व कित्याक तुमी आमचे दोळे लावन आसात? आमी आमचे खाशे पदवेन व पवित्रायेन त्या मनशांक चलोवंक सक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक प्रावधान केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान हे जेजूक आपले सेवकाक मोहिमेन केलो. जो पवित्र आनी दोरबूत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जेजूच्या फुडाराक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जोण केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावाट दवरलो देखून हेच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात. त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर बावाट ठेवून तो मनीस सारको बरो जालो म्हणून तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणां, भावा भयणींनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या ओबीकसान दोग बोग घडोवन जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयली. म्हणटच जिवीत बदलूंक तुमी देवा सरशीं परतून येतात त्या परी तुमची पातकां भोगसतलीं आनी सोरेस्परान कडसून तुमकां बुजवणीचो काळ येतलो. तेन्ना आपणाक तुमचे खातीर नेमलोलो अभिशेक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचे सेवी पावयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंतांक प्रवद्यान तोळीन देवान परगट केला तें सगळे संस्थीचे नसणीचो काळ हे परी जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजासान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारके एक प्रवादी सोरेस्पर देव उपजतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चिंतून आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्यांक आयकना ताका पर्यंतलो वारांचो कोरेंच सामुएलांतल्यान सुरू करून जे हे प्रवाद्यांक उलोवन गेल्यात ताणें सगळ्यांनी ह्या दिसा खबर आदींच फुडें सांगून दवरलां. तुमी तें प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवाचे आमच्या पुर्वजांचे कडेन केल्ल्या कराराची दायजी. कित्याक अब्रामाक देवाक अशें म्हणलें, तुजी संसद वरवीं पृथ्वीचे सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तो तुमकां सगळ्यांक तुमचे खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्याक सेवकाक पुरोजनवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बळोपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक हे परी जाबाव. सोरेस्पर आमच्या देवा शेकाशेक पितमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. जबाब
सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकां शेक पितनीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. सर्वेस्पर आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताका उगडास करच्याक, आदामाक पूत कोण तो तुवें ताची परवा करच्याक. जबाब. सर्वेस्पराक आमच्या देवा, शेकां शेक पितनीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातशा सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताचे माथ्यार घायलाय. तुज्या हातांची रचना ताका अधिकार दिला आसा तितलेंय तुवें ताचे पांयां तळा दवरला. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकां शेक पितनीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. मेंद्रां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यंत, आनी ताणें उपटली वराबेली सुकणीं आनी उदकांत फुटलोली दर्यांत मासली, सगल्याक ताच्या आज्ञान केल्या. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकां शेक पितनीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें. उद्गार. Sorvesporak zui zui, sorvesporak, sorvesporak zui zui, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zui zui. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनंद बरी जावया. Sorvesporak zui zui, sorvesporak, sorvesporak zui zui, sorvesporak, sorvesporak zui zui, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zui zui. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इमाऊस थावन परतून आयलोल्या शिश्यांनी वाटेर घडलेली खबर जमलेल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटना ताण आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यांत आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तो हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका आड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तोरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थटकलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा. आनी ताणें ताका भाजलेले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर खेलो आनी ताणें ताका सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलों तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रांत समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी ताका म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेम थावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या पोरजांक परगट जावंक जाय आनी हाचे गोवाय तुमी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भणीनो आनी भावनो, आमी कोणेंच
अशें आयकूंक ना की एक मनीस पुनर्जीवन जावन कसलो आकार ताका आसा पळय तो. आमी हें जाणो की मेलेल्यांतले भूत आमकां दिश्टी पडलेले आसात म्हणून. भुतां विशयी आमी उलयता खूब फाटी, पूण आयज आमकां जेजू कसली कूड घेवन येता तें दाखयलेलें आसा. ताका कूड जी आसा ती एक वेगळीच आडमास आसलेली, पूण ही कूड वेगळीच. वण्टींनी भायर भितर सरोंक जाता पळय तसली. ताणें आमकां एक नवें जिवीत मेली म्हणटूच उगडापय करून दाखयल्लें आसा. कोणाकूच असलो अणभव घडोवंक ना. सायबीण मांयक वय घडलेलें आसा. आमी जाणो सायबीण मांय कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली म्हणून. तिका तें दायज मेळ्ळेलें आसा म्हणून आमी सोत मानता. आनी आमच्या मागण्यांनी आमच्या जिवितांत तांचो अणभव आमकां मेळ्ळलो आसा. पळयात कशे भाशेन जेजू आमकां गोठायन बोदता. पेद्रू आनी जुआंव ते लोकांक सांगतात आमी ताका बरो करूंक ना, त्या थोंट्याक जेजून बरो केला, ताच्या नांवान हें सगळें घडलां आनी आमी ताच्या नांवान सोत मानता. आमी ताका देखलेलो आसा तो कशे भाशेन जियेतालो. तो खरोच पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान बापायक एकवटून सगळें कोत्तालो आनी आजुनूय करीत आसा. होच जेजू पुनर्जिवंत आमचे सोबेन जियेता आनी तो ताचो वावर आतां फुडें आमचे सोबें वत्ता. हें ते कळीत कोत्तात. पुनर्जिवंत जेजू आतां आमची कुडींनी आमच्या सोबें तो आसा आनी तो ये परी वावुरता. हो दुसरो फुडलो पावडो आमी उतरूंक जाय आनी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां जिवंक जाय. पूण आमचो भावार्थ तसलो आसा. भावार्थ आसत तर आमचे कडेन ताच्या नांवान भरपूर बरेंपण करूंक जाता. वायटपण न्हय, बरेंपण. आनी हें बरेंपणा पासत आमकांय ताचे भाशेन सगळें सोंसचें पडटलें आनी तें सोंसपाकूय आमी तयार आसा. कित्याक आमचे घोटायेन न्ही, ताचे घोटायेन फुडें वचोंक जाता. तर आयज हांव तुमकां एक मारी रोज हिचे विशीं तुमकां थोडें सांगता. ती मारी रोज जुली 14 वर्सांची आसतना आपलें जिवीत तेणें सगळेंच जेजूक भेटयलें. 7 जाणां आसलीं ती 5वी. आनी हे भाशेन भेटयल्या उपरांत ती गरिबांची सेवा करूंक लागली. तिचो जल्म 1751 वर्सां जालो आनी त्या काळार खूब वादळ फ्रांसाक आसलोलो. फ्रेंच रेवल्युशन स्टार्ट जाल्लें म्हणटच ती अशे भाशेन बरें कोत्ताली तेन्ना तिच्या पांयक म्हणून तूं मातशें कितें वायट जालें. कोणें ताचेर अपघात केलो आनी ती इतली भिरांतीन भरली की ती धरली आनी धरोन ती बाजेर 30 वर्सां तिणेन काडली. आतां बाजेर आसतना तिणेन आपलो वावर जेजूच्या एकवटान साणूंक ना. ती तशीच बाजेर आसलेली पूण ताच्या एकवटान ती जियेताली, सदांच कोमयांक येताली आनी घोटाय तिका तिंजूतान मेळटाली. तिचे बरोबर दुसरी पळय अस्तुऱ्यो आसताल्यो त्यो तिचो वावर गरिबां पासत, चड करून चेडवां पासत. तेन्ना चेडवांक तितलो मान नासलोलो आनी ती तांचो परामर्श कोत्ताली बाजेर रावन. एक दीस तिणेन एक संस्था सुरू केली नोत्रदाम म्हणून. आनी ती संस्था सुरू केल्या उपरांत एका पाद्रीन तिका सांगलें जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची तूं भोक्ती कर आनी एक फुडें पावल मार. आनी तिणेन ते भाशेन
आपलो मोग उदीक आनी उदीक जेजूच्या काळजान एकवटोन फुडें पावल मारलें म्हणजे कुरपेन बरोवन आनी ती पेकोवन आयली. 30 वर्सां ती अंतुन्नार आर जावन कशी आसलेली, पूण ते मेरेन सावन उठली आनी सगळो वावर 12 वर्सां ते संस्थेंत रावन केली. पूण तिका खूब पिडापीड दिवंक लागले. बिशप पर्यंत तिका समजना जालो आनी ती तिजो थान बेल्जियम म्हणटा पळय थंय गेली. बेल्जियमाक थान नामोर म्हणटा थिंचो थान तिणें वावर सुरू केलो. पूण खूब कठीण परिस्थिती आसलेली. तिका तेन्ना हेणें तेणें पयस वचचें पडटालें घोडा गाडयेर ओ एका बैल गाडयेन ते भाशेन म्हणटच तिका खूब चलचें पडटालें. पूण ती जेजूक एकवटोन सगळें करताली म्हणून भरपूर लोकांक बरेंपण फावो जातालें. तांचे कडेन पयसो नासलेलो घरां स्टार्ट करपाक, पूण ती कितें म्हणूंक लागली, मागण्यांत रावात आनी आपल्या कडेन कांयच जायना म्हणून देवाचेर पातयेवन रावात आनी देव सगळें करतलो. कित्याक हें काम आमचें न्हय, हें देवाचें काम. दुसऱ्यांची चड करून गरिबांची सेवा करच्या. आनी हे भाशेन तिच्या आनी सगळ्यांच्या जिवितान घडलें आनी ती तांची संस्था इतली वाडली आनी बरेंपण ती करूंक लागली. हेंच तें जेजूचें पुनर्जिवीत जिवंत. आनी आमी एक सगळीं जाणां ताका एकवटोन रावत तर आमच्या घरा दारांनी आमी बरेंपण एकामेकाक करूंक लागतले. आनी थिचोर जावन आसा आमची परिक्षा. देव आमचें सगळें पुनर्जिवंत जावन थिचोर वावुरता. भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां हें मानता, पूण सदांच मागण्यांत रावया. केन्नाच मागणें सोडची न्हय. चड करून रातची न्हिदोंक वेता तेन्ना आख्ख्या दिसान जें आमचे बरोबर बरें आनी वायट घडोवन आयलां तें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करात. ताका चिटकोन रावनाकात. न्हिदोंक गेलीं की ना भितरल्यान आमी रिकामी जावंक जाय आनी जेजू आमचे सगळें मागीर रातभर वावुरतलो. सकाळीं ताच्या एकवटान उठलीं की तो आमकां फुडें पावलां मारूंक ताचें सगळें घोटायेन भरतलो. हे भाशेन आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन, कुडींत मनांत ओतम्यान सगळें जेजू सवें आसा तें सगळें जेजू सवें सुस्कार भायर सोडटना दवरया. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. आनी आमकां आयज वाचपान सांगलां त्या प्रमाणें पातकांतली सुटका मेळटली आनी पातक आमकां आपल्या ताब्यांत फासान दवरचें ना. आमी जेजूचे कुरपेन बरोवन ताच्या बरेपणांत जियेतल्या, ताच्या पवित्रपणान आमचें जिवीत सादतल्या. संवसारांतूच आसतना स्वर्गार जशें घडटा ते भाशेन आमचें सगळें हांगसरूच घडोवंक लागतलें. जेजू ही कृपा तुवें आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक फावो केल्याय. तर ह्या वेळार आमी तुजे कडेन मागणें करता. आमची मागणी तूं सदांच आयकताय. सगळीं जाणां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आसात, पूण बाकीची पिडा आसा. खूब जाणांक कांक्रू जाल्लो आसा, तातूंतली तांकां सुटका दी. डायबिटीज जाल्ली आसा, थोड्या जाणांक काम ना, कामाच्या जाग्यार खूब तळमळ आसा. हें सगळें तुज्या ताब्यांत करता आनी तूं आमची मागणी आयकून घे आनी आमकां सुटका दी. सोरपोदेदार आनी काकूळट सर देवा, तुज्या आख्खे रचनेंत तूं प्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतळ खाल येवंक इबडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसात, पूण आमचो दुबाव तांचेर खूब आसा. तो दुबाव पयस कर आनी बरें पळय तें आमकां फावो कर. आमच्या सरकारा कडेन भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C32 Sarvespara Deva, page 42. C32, page 42.
माझ्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाचे बापा, हे पास पोरबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पीत हांव. तें तूं दोळ्यान मानून घे आनी तुका विस्वासी रावंक आमा सोमेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका व्याकरणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजेन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणेन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पती बागेवन झुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळीं आमची इंतेसां आनी जाणेन आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांकां आमच्या काळजान धरून आतां आमी बरोबर एकठांय म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरे हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन पेज 73 D45 उंड्याची मोडणी कालशीची वाटणी D45 पेज 73 जेजूच्या एकवटांत आमी आसा दोळे धांपून उदीक खोलायन आमचें जिवीत जेजू सोबें सारया गे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समारंभून आमी तुका गोवा उडो आनी दाका सोरो भेटयल्ल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी साश्टाच्या जिविताक संतोशाक आमकां सलामती पावय. ह्या आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं जे सव्या आनी सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. K8 O Morono Jivitak, page 142. O Morono Jivitak, Kalis amche otvekta, Nirondor magi cine, Monatlan upsun leta, Sokan ami podeshi, Sokan dukacha konan, Amche gordon amcoka, Amche suk sorga rajan, Amcha baba shiveta, Tacha mogacha kopan, Baba boynicha vangra, Dadoshi sauncha